Viresh Borkar. Speaker sir, I would like to 1C. As per provided to the honorable member. Speaker sir, हो जो क्वेश्चन आसलो TCP डिपार्टमेंटात आसलो आनी TCP डिपार्टमेंट स्पेसिफीक एक परमिशन्स जी ग्रांट केल्ली आसा नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 पार्ट आनी सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन्स ग्रांट केल्या स्पीकर सर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सब डिविजन ऑफ प्लॉट, बिल्डींग, विलास हे जेन्ना कंस्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारला हांवें पयर बी सांगलेलें की म्हाका डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोश्ट चॅक करता. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आमी चॅकींग करता काय ना. आमी चॅकींग करता. ना ना स्पीकर सर पयलोच सप्लिमेंटरी आसा तितून तो सारको उत्तर कितें कितें परमिशन लागता हे उत्तर जाय. मिनिस्टर एक एक्सपिरियन्स मिनिस्टर 18 वर्सां तो आसा ह्या सभागृहांत. सो 18 वर्साच्या एक्सपिरियन्सान ताणें सांगचें की बाबा कितें कितें लागता. 18 वर्सां 3 वर्सां आसा. ऑनरेबल मेंबराक कितें जाय. ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपल्या मतदारसंघात प्लॉट येता कोण विला बांदता काय कितें बांदता काय सगळ्या चेकिंग जाता काय ना डिपार्टमेंटांतल्यान त्यांनी विचारला. चेकिंग जाता, चेकलिस्ट आसा, चेकलिस्ट प्रमाणे केले वयता. मान्य ऑनरेबल MLA विरेश बोरकाराचें कितें स्पेसिफिका म्हाका आतां पर्यंत कळोंक ना. तेका कितें म्हाजे कडल्यान उत्तर जाय तें हांव उत्तर दिता. पूण चेकिंग हा पयलेंच उत्तर सारकें ना. म्हाका स्पेसिफीक जाय पयलें उत्तर स्पेसिफीक जाय की कितें कितें तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करता अप्रुवल दिता टेक्निकल हें दिता अप्रुवल दिता तेका कितें कितें परमिशन लागता हो पयलो हें आसा तो पयलोच आन्सर करचो. स्पीकर सर परत सांगता तेणी जे सांगला चेकलिस्ट जे आसा ते एक चेकलिस्ट हे जे पयलीं तुका सांगता हे जे प्रॉपर्टीचे जो उल्लेख करता हे सगळे फोटोग्राफ हांवें मारून हाडल्या. आतां जस्ट म्हाजे हेज्या खातीर की बाबा कितें कितें जालां थंय एक पेपर हांगा आसा आनी सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी हांवें म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. म्हणजे स्पेसिफीक तुका कितें जाय तुवें म्हाका जर सांगल्यार तर हांव स्पेसिफीक तुका उत्तर दिता. चेकलिस्ट आसा आनी चेकलिस्ट प्रमाणेच तेणी परमिशन दिता. आनी दुसरी गोश्ट ही जी जमीन जी आहा हेजे जे उल्लेख करता ते 2021 रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट जाल्ली जमीन ते बेश्टे तुजें इन्फॉर्मेशन. दुसरो प्रश्न. स्पीकर सर म्हाका हे सगळें खबर आसा सेटलमेंट आसा म्हणून. स्पीकर सर आतां जो चॅकलिस्ट आसा म्हणटा आनी सगळे वयता सायटीर वयता तेंच्यान फोटो थोडे दाखयले एविडन्स दाखयले. हांव विचारपाक सोदता की जेन्ना आमी पळयता की आमच्या गांवांनी आयज कितल्योश्यो प्रॉपर्टी विकल्यो जावं त्यो घेतल्यो आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टीन स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय ते देवाचें हें आसा म्हणल्यार देणलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता आनी ओवरऑल जो देवाचें हें आसा तें जाता. स्पीकर सर आतां मिनिस्टरान सांगलें की जे प्रॉपर्टीची टोटल चॅकलिस्ट करता एज पर रिजनल प्लॅन तो म्हणटा ही सेटलमेंटान आसा. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन करून हांकां परमिशन दिली म्हणटा एज पर मिनिस्टराच्या बाबतींत. सो स्पीकर सर हें तें टेक्निकल क्लियरन्स आसा आनी एज पर टेक्निकल क्लियरन्स जो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणें हें परमिशन दिल्लें आसा आनी ह्या परमिशनान क्लियर कट सगळें मेन्शन केलां एज पर द TCP एक्ट. स्पीकर सर पण हांव एक सांगपाक सोदतां पण एक्चुअल ज्या प्रॉपर्टीन कितें आसा एज पर TCP एक्ट फॉर एग्जाम्पल थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना हें मातसो उत्तर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. ना स्पीकर सर आतांच ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपलो मतदारसंघ आपल्याक सगळ्या त्या लँडाचे संबंदीत खबर आहा ताका खबर आसूंक जाय न्ही रोड आहा काय ना जाल्यार. व्हेरी गूड म्हाका खूब बरें दिल्लें सर. स्पीकर सर ताका खबर आसपाक जाय रोड आसा काय ना कित्याक
कारण अशें आसा स्पिकर सर, हांगा जेन्ना परमिशन दिला तितून तुमी सांगता रोड आसा म्हणून, ओके, आनी जे हे आतां मुद्दम तुमकां सांगता थंय रोड आसा कितें ना, हे कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसोन सायनी मारता, हे हांव एलेज करता, कित्याक करता मातसो कित्याक करता स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इफ यू हॅज गॉट ना एलेज कित्याक करता स्पिकर सर मातसो बस मरे बस मरे म्हणून कितें मातसो प्लीज बस म्हणून सांग, मातसो मंत्री तो cool आमदार down, ऑनरेबल Honorable minister, बस मरे म्हणून सांग, फक्त आरजीच्या फेसबुकार उलय तू बेश्टो बोवाळ करू नका बाबा उलयताना रीत मर्यादा मदान म्हणबी ते मदानच तो स्पिकर सर हांव मदान काय ना, हांव सुशेगाद उलयता बरें सांगला तू मदान स्पिकर म्हणून सर हो जो हे आसा जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पयलू केला म्हणटा, सेकंड सायड इन्स्पेक्शन हांवें केला, हांवें लेटर केलें स्पिकर सर, कित्याक थंय वायलेशन तू जालें टीसीपीचो एम्प्लॉय जालो काय कितें काय म्हाका कळोंक ना, घेवन बरें जालें आनी एक भाग गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया डायरेक्टर नासलो बांदोडकर म्हणून, तेज्या वांगडा मेळोन आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी हो सायड इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आसा जेन्ना आमी वचून केला, तुमी सगळे परमिशन ग्रांट करून जाले स्पिकर सर. ह्या रिपोर्टान आमचो लोकल पंचायत सरपंच आसलो, हांव आसलो आनी डेप्युटी टावन प्लॅनरूय तुमचो आसलो, जो बांदोडकर म्हणून आसलो पळय तो. आतां स्पिकर सर हो जो रोड आसा हांगा रोडार मेन्शन केल्लें आसा की हो रोड जो आसा तो टू श्री देवबाट, जो देवबाट आसा ते देवबाट आमचो वाडो आसा पळय थंय वयता नेवरा विलेज पंचायतीन, आनी तितून स्पिकर सर 12 तारखेक हें केल्लें, तितून स्पिकर सर तेंच्यांनी मेन्शन केला, आमी वचून पळयलो तेन्ना 3 मिटराचो रोड आसलो आनी सायड तेका हे आसा ती आसली. स्पिकर सर हांगा क्लियर कट सांगता की थंय पक्का वेल आसली म्हणून, ओके. हेजेर दुसरें हांगा आनेक जी पॉंड आसा वेल थंय देवाचे सगळे देवस्पण जे आसा ते थंय करता ते आसले म्हणून दाखयल्ले आसा इन सर्वे नंबर 14/1. स्पिकर सर पण जे परमिशन ग्रांट केला तितून हे कांयच मेन्शन करूंक ना. दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा, जी रस्त्या सायडीक वेल आसा, ती वेल जी आसा स्पिकर ती पब्लीक वेल, ती नोटिफायड पब्लीक वेल. स्पिकर सर तिकाच कंपाऊंड वॉल बांदला. दुसरे स्पिकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना, बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पिकर सर हें कळलें, कित्याक आमी थंय वचून पळयलें, हेच्या पयलीं वचून हेंच्या जे पयलींचे आसले तेंच्यान वचून पळोवंक ना. तिसरें स्पिकर सर हो जो रिजनल प्लॅन आसा, आतां हो रिजनल प्लॅन हांव हाडून दाखयता आनी मिनिस्टराकूय टेबल करता, हे तुमी म्हणटा सेटलमेंट आसा, एज पर दीस रिजनल प्लॅन स्पिकर सर हांगा रोड खंयच दाखोवंक ना, पण ते सांगता थंय वचून रोड पळयला आसता. रोड 40 वर्सां स्पिकर जाले, 40 वर्सां जाली थंय रोड आसा आनी तो रोड आसा, लोकल सगळे वयता, आख्खो गांव कनेक्ट जाता. देवबाट म्हणटा तो आख्खो वाडो तुमी पावल्या, एक फंक्शनाक तुमी येयल्ले स्पिकर सर थंय, आनी कितलेशे आमचे बारीक समाजाच्या लोकांची, जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची थंय घरां आसा. स्पिकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की प्रश्न स्पिकर सांगता प्रश्न स्पिकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की हो जो रोड आसा तो आमी रोड दिवची ना, हो रोड आपणाचो प्रायवेट, हे जो कोण घेतला पळय तो म्हणटा आपणाचो रोड, तेच्या दोनूय सायडीच्यान स्पिकर सर दोनूय सायडीच्यान रोडाक पायपलायन आसा, ती पायपलायन आसून पासून हांगा ह्या टेक्निकल क्लियरन्सान ती पायपलायन दाखोवंक ना. दुसरें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तीय दाखोवंक ना. जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर थंय वयता तेंच्यांनी ते पळोवपाक जाल्लें, स्पिकर सर मात ते कांयच करूं ना. आनी जो मिनिस्टर म्हणटा एक्सपिरियन्स मिनिस्टर तेन्ना मातशें स्टडी करून येवपाक गरज आसली की हांगा रोड आसा काय ना तो. स्पिकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा, म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा, स्पिकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा, जेन्ना हो जो ओनर आसा, ओनराचें नांव कीर्ती रिता, हो जो ओनर आसा हो स्पिकर सर कंप्लेन करता की हो जो रोड आसा तो इनलिगल. म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा, जो रोड कंप्लेन करता PWD की हो रोड जो आसा कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस रोड इज इनलिगल आनी तो लोकलांक थंय धमकी दिता, तो सांगता की हो आपूण रोड बंद करतलो, हो रोड लागना म्हणून, तेन्ना टीसीपीन कशी क्लियरन्स दिली, कित्याक तोच सांगता हो रोड जो आसा तो इनलिगल म्हणून, तो हांचो सगळे वयता आनी पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक, आमच्या लोकलांक, गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पिकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय, कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पिकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा, जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार, हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा, कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा, हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना. Point of order. Names of people on the floor, not members of the house. He has to be. He can refer to the department and the division office, whatever it is. No. हांव पर्टिक्युलर तेणे सायन मारल्या स्पिकर सर. युरी राव. Nothing stops him from taking names. युरी मात्र स्पिकर सर हे जी सायन मारल्या टेक्निकल क्लियरन्साचेर हांव तेका लागून तेजेर एलेज करता.
आणि तो दुसरो तुमचो साईड ड्राफ्टमॅनूय येता थंय तेजे हांवें गेले ते फावट काडलेले डिमांड्सान स्पीकर सर हे जे मिस एप्रोप्रिएशन जाला जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय जे ऑफिसर अशें ग्रांट करता स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता जी पब्लीक बाय आसा व्हॅल आसा ती दाखयता आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना स्पीकर सर तेजेर कंपाऊंड वॉल तेगेले थंय स्पीकर सर आनी असले समज करता ह्या मिनिस्टरान तेका पळोवपाक गरज नासली प्रश्न सिंपल आसा ह्या ऑफिसरांचेर मिनिस्टर एक्शन घेतलो काय ना आनी ही परमिशन जी आसा जी परमिशन सारकी दिवंक नासली ती रिवोक करतलो काय ना कित्याक खुबशे जे मिस एप्रोप्रिएशन आसा ह्या हितून आसा स्पीकर सर आनी एक जी वाट आसा ती शेतान वयताली मागीर दाखयल्या एका बरोबर कितले प्रश्न विचारतो हांवें स्पीकर सर म्हाजो स्पीकर I am not still understanding what is the question. एक मिनिट स्पीकर सिंपल क्वेश्चन तुका अलाव करता स्पीकर सर ऑलरेडी हांगा जे तो सांगता आनी जे फायलीन आसा फायल म्हाज्या फुड्यानच आसा मेन म्हणजे कितें आसा की कोणी तरी परमिशन मागतात तो बायचे जे उलयता ते बाय ब्लॉक करूंक ना हे ह्या तरेन आहा आनी ह्या तरेन दोनूय सायडीक तेका ना रे हांव उलोवन दी न्हू तुवें सांगलें स्पीकर सर हे जे सगळे जे आसा त्यांनी बाउंड्री वॉलाक परमिशन जे मागल्या आता हांवें मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करतलो जर पीडब्ल्यूडीन ऑब्जेक्शन केलें तूं वचून एफआयआर फायल कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन नो प्रॉब्लेम आणि पुलीस मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात तेज्या पोनाचे रोड दाखयना 2021चे रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स एंड ऑल्सो हियर 10 मिटराचो रोड शेतकऱ्या फार्मराक थंय शेतान वचपाक तेणी दाखयल्ले आसा ह्यो फायली आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस ते ऑफिसर लेवलाचेर ते क्लियर केले वयता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट बी थंय आसता आयज तेका जर ऑनरेबल मेंबराक जर कितें दिसता कितें करूंक जाय तेणी स्वता कोणाक सांगून एफआयआर फायल करपाक काय हरकत ना जर पीडब्ल्यूडी ऑब्जेक्शन आहा आमकां टेक्निकली आमचे जे कायद्या प्रमाणे बसतात त्या कायद्या प्रमाणे रूल दिवपाक आमी तेच फेसिलिटेट करतात दॅट नथींग मोर दॅन दॅट स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें हांवें हेजेर कंप्लेन केल्ली आसा हांवें मिनिस्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा मिनिस्टरान मातशी संवय घालची की ही जी लेटरां येता कंप्लेन्स येता बींग ऑनरेबल MLA जावं कोणा कडल्यानूय लेटरां येता कंप्लेन्स येता लोकलां कडल्यान तेन्ना ती मातशी पळोवची कारण कितें आसा स्पीकर सर आमकां तर TCP डिपार्टमेंटान भायर रावचें पडटा प्रोटेस्ट करचो पडटा तेन्नाच कितें एक्शन जाता सो प्रत्येक स्पीकर सर आतां ही गोश्ट जी आसा ही हांवें टोटल एक्सपोज केल्ली आसा म्हाका एकूच जाय की ह्या जो ऑफिसर जो आसा जेंच्यांनी मिस एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार सायटीर वचना आसतना परमिशन ग्रांट केली TCP प्लॅनाचेर बाय दाखयता TCP प्लॅनाचेर जो एरिया दाखयता सो तेन्ना स्पीकर सर मिनिस्टर आनी ते ऑफिसर जेंका पळोवंक जायना तेंच्यांनी पळोवपाची गरज ना स्पीकर सर प्लॅन जो आसा जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणेन प्लॅन जो सबमीट केला तोच प्लॅन स्पीकर सर सायन मारता आनी अप्रूव्ह करता स्पीकर सर हे कशें जावपाक शकता आयज आमचो जो रस्तो आसा हो रस्तो भितूर गेला हो 40 वर्सां तेजे पयर जाली पुर्चुगेज टायमांतल्यान तो रोड आसा मागीर ताका डांबोर घातलो स्पीकर सर तो रोड अजून पासून नोटिफायड जाल्लो ना सो म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो रोड पयलू म्हणजे नोटिफाय करपाचो गरज आसा आनी दुसरें ह्या ऑफिसरांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी विजिलन्स इन्क्वायरी ह्या ऑफिसरांचेर करपाक जाय कित्याक हे दिल्लीकार येतले आनी आपणाक जाय तशें करतले हे जावपाचें ना स्पीकर सर स्पीकर सर आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो मागीर कोणूच ऑफिसरांचेर एक्शन घे ऑफिसरान कांयच केलें ना कितें करूं ना ऑफिसरान अरे तुजोच रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता अशें कशें जावं शकता सोल्युशन ऑलरेडी ताका एक जो ऑफिसर जो आसा तुजो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जो आसा तो एक सांगता आनी हो एक सांगता कशें जातलें स्पीकर रस्तो नोटिफाय जावपाक ना म्हाका रस्तो एक नोटिफाय जावपाक जाय दुसरें जो ऑफिसर आसा तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हे कशें जातलें स्पीकर सर म्हटल्यार आमी कंप्लेन एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडलें आमकां हाडोवचें पडलें थंय वचोन आमकां झगडी करची पडली सगळे लोकांक लोकलांक स्पीकर सर लोकलांक पुलीस स्टेशन गेले ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशन गेले ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर वयल्यान कितें सांगता तो आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हूण सांगता ही दादागिरी चल्ल्या गिरीश बाब स्पीकर सर तेन्ना मिनिस्टर कितें उलयता तिसरो प्रश्न फोन बसून जाल्लो फोन घेवंक ना मिनिस्टरान तिसरो प्रश्न पोलिशेन कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत न्ही लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता हांव तुका परत एकदा सांगता कंप्लेन दी हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा लोकलांचे एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता
कोण मोठा म्हणजे कितें तर लोक हे जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण तो कंप्लेन पोलीस स्टेशनात पावली कंप्लेन हांव चौकशी करपा लायता कितें जाला ते हांव चौकशी करपा लायता तिसरो प्रश्न विचार तुझो ना म्हाका सिंपल तो ऑफिसर जो आसा तशें न्ही त्या संदर्भात सीएमान तुका हें दिली न्ही एश्युरन्स म्हाका सीएमान दिल्ले आसा बरो आसा फुडलें, एश्युरन्स फुडलें. पण म्हाका एक जाय की जो ऑफिसर आसा कित्याक अशें समज घडटा स्पीकर एक्शन कितें जाता कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगलें तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला ना, तेका- एक राव, मिनिट राव, let me राव, complete. तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या ना, सोडू ना. राव, एक मिनिट ताणे प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला पीडब्ल्यूडीक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली हे तुवें फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें आणि देवस्थानाची देवस्थानाची बाय आसा ती बाय भायर सोडली मरे ना ती न्हू दोन बाय आसा एक पब्लीक बाय आसा आणि एक देवस्थानाची आसा ती त्याने सोडटा म्हणून सांगले अजून पर्यंत त्याने काय दिलं थंय सगळे सर हॉस्पिटल हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर कितें कारवाई करपाक आणि जाय डायरेक्शन आणि पाईपलाईन स्पीकर सर प्रश्न 90 रोडाक तेकोंच्यो तुवें पायपलायन ना ते भितूर आसा तो म्हणटा शिफ्ट कर आता ती एक्झिस्टिंग पाईपलाईन स्पीकर सर एखाद्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जर पायपलायन गेले असत तर हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता असत जाल्यार तेका जर ती पायपलायन काडपाक जाय रोडाच्या सायडीन घालपाक जाय असत जाल्यार लँड ओनर आहा पळय न्ही तेणी पयशे भरचे पडटा ती रोडाच्या सायडीन घाल म्हणून कन्सर्न प्रॉपर्टी कोणी घेतल्या आसा तेणी परत पयशे भरप आणि ती रोडाच्या सायडींतल्यान घालून घेवप ना रोडाच्या ऐक त्या खातीर एक सांगता. मिनिट रोडाच्या सायडीन घालपाक थंय जागो आसपाक नाका तेणे सरळ तेणे रोड कंपाऊंड केलो एक मिनिट रोड फोडचो पडलो 100 मीटर रोड जो आहा पळय न्ही तो सोडून तो नोटिफाय कर म्हणून सांगला नोटिफाय नासत जाल्यार आज फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना सांगता दे रायट फॉर द पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट टू नोटिफाय एकूच तुम्ही आता पीडब्ल्यूडी तुमकां लागता विरेश बाब एकूच सेकंड जो रोड आसा पळय तो 100 मीटर न्हू ताका सेटबॅक बीन सायडीक काय दवरूं ना सो ताका डायरेक्ट तेणे ड्रेन बांदलेली आसा सो ड्रेन जी बांदल्या आनी ताका सायडीक खांबे आसा तो इल्लो पासून जागो ना पायपलायन शिफ्ट करपाक चॅक करपाक लायता पीडब्ल्यूडी बट ताका पयशे भरून ते घालपाक लायता पळोवपाक नाका स्पीकर सर येस निलेश काब्राल म्हणजे एक फक्त हे उतराचेर हें आशिल्लें की ऑनरेबल मिनिस्टराक कंपाऊंड जेन्ना टीसीपी एप्रुवल दिता बांदपाक आनी म्हजे प्रॉपर्टी भितर हांव सायडीन कंपाऊंड बांदता जाल्यार कंपाऊंड बांदता तेन्ना परमिशन जेन्ना आमी टीसीपी घेतले पंचायती घेतले कंपाऊंड बांदपाक सो ताका सेटबॅक सोडून बांदपाक जाय वा म्हजे प्रॉपर्टीक कंपाऊंड बांदपाक जाय हांव व्हेरीफाय करता आतां स्वताचे प्रॉपर्टी No, no. Here, example, if they on the survey plan, if the owners of the property is X, and X is applying to protect his property, so it comes on the boundary of the property, or he has to leave setbacks to there if the road is there. Yes, on No, the see, boundary. you understand what I'm saying, no? If I have a property, I'm asking for permission from TCP, so TCP is giving permission. So permission is given to be put on the boundary of my property. If there's a road, I have to leave 10 meters and build the compound. on the boundary of the property. Boundary of the property. Subject to That's I wanted clarification from you. श्री कृष्णा साळकर एक स्पेसिफिक एक मिनिट स्पेसिफिक इंसान स्पीकर सर हेच मुद्द्याचेर माहिती न्हू ताका आनी म्हाका तूं मागीर वयचो बॅग घेवन वयता अरे तुका तूं उलोवपा दिना जाल्यार आय कॅन टॉक वेन एवर आय वॉन्ट आय एम स्पेसिफिकली आस्किंग हांव उलय ऑल बिल घाल बॉब दिस मत त्याचो रावचो आमकां कितें त्रास करता स्पीकर सर स्पेसिफिकली आज हँडलूम डे मेळोंक दिल न्हय तुमकां दिल न्हय तू बरो पॅक राव तुका Honorable Minister should specifically tell us if you look your TCP permission has granted for subdivision of 11 plots in this 14/1 survey number, but your government noting that is there in this file. At number 3, it is shown approval for 12 plots. So what is this confusion about 11 and 12 plots? Speaker sir, Honorable Leader of Opposition, whatever he is raising a query, I have already asked the department to give me an answer. Road needs to be, one is of the road which you have asked, as a road widening is concerned. No, not road. 11 plots. 11 plots and 12 plots. I heard the 11 and 12 plots. I'll get No, the note information. is there. and Finally, note हा तेजेर ते घेता information तुका दिता हांव. ते बारमो आहा
तें मातशें चॅक कर. स्पीकर सर, आमी हे जे परमिशन दिले वयता, this is given at the divisional office. Ultimately, it is my responsibility when I am answering on the floor of the house. Second thing is this So from discrepancy. 12, from 11, how it became 12? This Just check this. discrepancy of 11 and 12 plots, CTP is sitting here, she'll give it to me, I'll answer it now in a few minutes, I get the information why the. कृष्णा साळकर. स्पीकर सर, म्हजो इतलोच प्रश्न आशिल्लो की तो रस्तो तो दाखोवना म्हणटा तो आमकां आतां दाखोवपा मेळटा काय म्हणून मंत्र्यान हें दिलां की तो नोटिफाय करपा आतां PWDक सांगता. सो म्हाका दिसता प्रश्न जितलो रे तुका हांव दितलो रोखडोच. Speaker तुका sir, जितलो रे. तूं कित्याक भिता भियेता कित्याक? येवपाक गरज ना. नाका आतां सगळ्या दित बरो. बरें आहा. हय धाडून दिता. total subdivided plots permission given is only 11, it's not 12. No, no, how much was asked? Permission given, subdivided plots are only 11. How much is asked, I have not gone This into is it. your note, I would place it. And file doesn't come to the In minister. the file note, it is put for 12. Maybe, but permission given is only for 11. No, yes, Their so it total is subdivided plots are 11. I will call for the file and I'll have a look Here, at it. this is the note, I'll give it to you. No need, I'll call for the file and have a look at it. I got the file here. रिप्रिमेंट तुझे आसा. काय ना मंत्र्यान उत्तर दिलां की तो नोटिफाय करपा लायता म्हणून PWD रोड. हय स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सांगलें मुख्यमंत्रीन जे अश्युरन्स दिल्ले आसा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ते PWD मूव करून नोटिफाय करपाक सांगतले. श्री प्रेमेन शेट. ठीक आहे सर, तो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकरान जो प्रश्न काढला त्या संदर्भात म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा. अशे जेन्ना गुंतागुंतीचे विशय आसता तेन्ना TCP डिपार्टमेंटाचे ज्येष्ठ अधिकारी वचून तेंच्यांनी ते इन्स्पेक्शन करता काय ना, होच म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा. ना, ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां TCPचे ऑफिशियल्स जे आसा आयज बी सकाळी तांकां सांगलेलें आसा की तुमी जेन्ना उत्तर दिता उत्तराचें सोडून दिया, पण तुमी जेन्ना खंयचेय परमिशन दिता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट विथ फोटोग्राफ्स फायल्सान आसपाची गरज आसा. आय ऑल्सो टुडे गिवन डायरेक्शन्स टू देम दॅट इट शूड बी अवेलेबल सो दॅट इफ देर एनीथिंग वी हॅव फोटोग्राफिक एविडन्स अँड ऑल्सो द विजिट हॅज टू बी व्हेरीफाईड बाय एटलीस्ट 2 ऑफिशियल्स. श्री वेंजुवेगस. स्पीकर सर, एकूच आदी एक जस्ट एक. स्पीकर सर, जेन्ना TCP आपूण येता म्हणटा न्हू जाल्यार लोकल बॉडी थंय आसता, त्या लोकल बॉडीकूय ते कन्सिडर करता काय ना हेजें बी सांगचें. लोकल बॉडीचं कितें विरोध बी कितें असल्यार ऑब्जेक्शन फायल केल्यार तेजेर आमी लक्ष दिवन तेजेर आमी व्हेरीफाय करूं शकता. पण परमिशन जे विचारतात कोणाचो जर समज तूं ऑनरेबल मेंबराचो जर प्लॉट असलो तेजे गायडलायना संबंधीत विशय आहात तर आमी वी आर बाउंड टू गिव परमिशन. मागीर पंचायतीचे ना मागीर पंचायत फुडें NOC दिता तो पंचायतीचो विशय जाता मागीर. बिकॉज आय थिंक तो एंट्रन्स ऑफ MDR आहा ते प्लॅनाचे MDR एंट्रन्स आहा आणि ते एंट्रन्सा PWD गे परमिशन आहा. हॅज PWD ग्रांटेड द परमिशन. तुम जेन्ना TCP दिताय ते MDR गे परमिशन PWD गे परमिशन आहा. MDR सध्या ऑनरेबल मेंबर सध्या जो रोड जो हा तो MDR तो मेन रोड जो दाखयला प्लॉट एक सायडीक हा मदीं 6 मिटराचो रोड हा एक कडेन 3 मिटराचो रोड जे शेतान वयता ते पेदुर्गे शेत तें पेदुर्गे डिमांड कितें आहलो शेताक तूं आतां 3 मिटर मुट्टा ती 3 मिटर म्हणून हांवें तुका सांगिल्लो 3 मिटर तेणी पेदुर्गे फिल्डा गेल्यार डिमांड आहा. ना डिमांड आमी माझी जमीन न्हू ती डिमांड आणि ना बट आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाची. इट इज पीपल्स लोकल एक्सेस. I know that. No, but one sec. Here the situation is like this. Honorable member has asked a question. Here I have not only once, 2 to 3 times I have gone through this because this is a postponed star question. Basically, we have seen that the concerned person, whoever was the original owner, has sold his land to somebody else. The government is not in the business of selling land. Here, 3 meters access is left for the farmers. 6 meters or 6.1 meters is a road that goes tapers towards the end. And there's a main road in the front. What Honorable Chief Minister has said, nobody can block this. He has on his own left that road. That road was there. He has tarred it and he's given it. And there are some 4-5 houses towards the end of that illegally tarred it. Huh? Illegally tarred it, right? He has illegally tarred it. No. Private property, why does it require permission? We are saying that he cannot block anybody's access. तू इल्लीगल म्हणटा कित्याक रे? तू इल्लीगल कित्याक म्हणटा? तो लीगल मर रस्तो. अरे काबराल कित्याक Yes, start question number स्पीकर सर, दुसरी गोष्ट कितें आहा प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे भितर आमी आनी ताका फर्दर डायरेक्शन दिवं शकना. ते एक्वायर करून मागीरूच आमी हें करूं शकता. म्हणून तेजेर बी वन हॅज टू टेक दॅट व्यू इन टू कन्सिडरेशन.
Next, postpone star question number 2. दुसरी गोष्ट एक हावजा गांव स्पीकर सराक हांवें सकाळी पत्र बरयल्लें. I am going to be answering every question that you ask me. There is no problem. I'm not giving any information. राव मातसो बस हांव उलयतां मातसो राव मातसो बस रे मातसो. हें कितें आनी? गाडी LOP बस मातसो बस 2 मिनटां बस. हांवें स्पीकराक सकाळी पत्र बरयलां की आयज पार्लमेंटान बी नाल्यार हांगा जाता की आमी हांगाच नवे कायदे करता म्हणून. काल किरण रिजिजू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लमेंटरी अफेर्सान सांगला जे मॅटर सबज्युडिस आहा ते पार्लमेंटान डिस्कस जावंक शकना. म्हाज्या मर्यादीत कितें हांव तुका उत्तर दिवंक शकता हांव अरे दितां. आम्ही सबज्युडिस हिंगा जायत मॅटर डिस्कस केले. हे गोंयच अरे हांव तुका उत्तर दिता. इंटरेस्टिंग ना. तुका जाय ते उत्तर दिता. हांवें फक्त पत्र बरयलां आनी इन्फॉर्म केलां. कितें पयलीं सांग म्हाका. तूं जाय ते विचार रे. जाय ते विचार. ताणी सांगलं आपण आन्सर तूं करता दिता न्ही उत्तर. आन्सर करता म्हणजे हांवें फक्त नजरे काडून दिला. मातशें सुसेगाद आता मातशें सुसेगाद हा. स्टार क्वेश्चन नंबर 2A. A. नाही कॉल केलं नाही हांव दुसरो एक्सेप्ट नाही खूप जाण अशें म्हणून टायम पळय पण टायम हाफ एन अवर जालो एक क्वेश्चन. होले सेनापती मरे. 2A. Let बस I called out. Yes. 2A. Speaker sir, as per what has been provided to the honourable member of the बरें House. स्पीकर सर हो प्रश्न आमी इंचारलो पयले विका आमकां आन्सर दिवं नाय. आतां आन्सर दिलें. सो ऑनरेबल मिनिस्टर देर इज एन इस्टॅब्लिश्ड लॉ ऑफ ह्युमन बिहेवियर. आमी हे केना न्ही द सायन्स ऑफ इकॉनॉमिक्स कॉल्स इट consumer behavior. नांवार करपाक लँड टॉक. The law is in simple words. The less you have, the more you want. The more you have, the less you want. And when I say that, because the situation आज गेलते असेंब्लीन आमकां एक स्टॅम्पेड जाली हिंगा. प्रश्न आन्सर दिले. आतां आन्सर दिले. Speaker sir, LAQs are today given, but how much we can chew and digest? Definitely there's a lot of wastage that will happen because there's a lot of serving on the table that you have given. Specifically, Ada Edas, because sir, answer Sardil nahi. Ada, clear, I'll be very specific. First of all, because I will begin by clearing the clutter. I call this the clutter. Ada, Honorable Minister, kindly take note. Point A, my sub-question clause A is eliciting information under 16B, 17(2), 39A of the TCP Act for the last 5 years. I had asked this information. The question was on technical clearances, change of zone and correction of zone. Answer jo provide maga kela annexure A1 and A2 is list of only 39A and 17(2). You have given no information of application under section 16B. You have not given the answer. Speaker sir, annexure A3 जे technical clearances pertains to only Bardes Taluka of 2020. No file notings or TCP board remarks are enclosed. I had asked for the TCP remarks and file notings. You have not given that. Speaker, the point B, sub-clause is on zone changes. Zone changes that are notified in the last 5 years. Details of complaints received, illegal plotting, hill cutting, हे सगळे मागलोले आणि action taken report. आता हितून A1 म्हणून तुवें annexure दिला. This A1 is duplicate of B1. Whatever your annexure is. No fresh information. प्रश्न विचारन. मातशें आयक because हे सार specific. तशें म्हणटा तुका उत्तर ना, दिला. मातशें फुगार जायनाका. उत्तर तूं दिला. फुगार कोनाका. नाही सांगितलं तुका. This is important issue. मातशें फुगार काडाका. मातशें फुगार जाता जाल्यार मातशें सायडीन दवरता तो गायलो तो गोड्या. Because annexure B2 पढ़ा. This provides only the count of offences under section 17A. I had asked for year-wise details, year-wise complaints. No action taken has been given. Ada, point C. 17(2) under I सांगलेले की जे तुगेले consultant आहे, professional आहे, एंजे annexure C पढ़या, you have given only names of the professionals. You have not given their qualification, no experience details, no MPNL documents, no survey numbers are provided in this point C. Ada, point इतले प्रश्न विचारता आन्सर करपाक तो हे रिप्लाय दिल ते प्रश्नाचे मागे येता. प्रश्न point D. आता हितून under section 17A very specifically I had asked for low lying areas, for survey numbers, for Because sir, एक minute.
17A is related to hill cutting, low Yes, lying yes, and yes, kitchen clearly, element. I know it is hill cutting. My question was also on hill low cutting. lying चे विचार. No, I'm telling you. One तू second. लय हांव रावता उगी. मा बोस मरे, हांव बोस मातसो राव. तू बी low lying चे hill cutting कितें पोना वयता थंय. मागीर कितेंय विचारल्यार कन्फ्यूज जावपाचें मागीर गोष्टी. Answer I इंचाल्ले survey number, village, taluka, number of cases tried and decided, case wise details. Your annexure D gives an aggregate data of last 5 years. Case wise तुवें दाखयल ना, तें सोड. आना, स्पीकर सर, हे सगळें जरी तो चोयल्यार आज गोंयांत एक बोवाड जाला की this government is basically opposition leader प्रश्न विचारते ताका उत्तर दिता की तू भाषण करता acquisition of land from तू भाषण करताना प्रश्न विचार गोवाची carrying capacity सारखी स्पीकर सर इतले आतां उलोवपाक इतिहास आतां ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन सांगले म्हाका क्वेश्चनूच कळना क्वेश्चन सांगता गोंयांत बोवाड जाला आमी आतां एका इतलें एक convergence घालोले पास केला ना का माय स्पेसिफिक प्रश्न विचार तुझो पहिले पळय 3 प्रश्न विचारले तुका why have you not provided information under 16 Honorable why leader of supplementary honorable leader of आता opposition supplementary one ना sec you supplementary जे येता माझे just I will answer all your questions but answer You have not specific answered. अरे you are येता specific you asked me one by one by one I have pointed to what answer you have given all is flaws all flaws स्पीकर सर हे जे सवय जे झाले तुम्ही बी मातशे लक्ष घाला हे 5-5 वर्षाचे डेटा विचारतात 5-5 अरे डेटा पांच डेटा आमगे राय नो अरे आमगे राय opposition leader both अरे have cases of land use change majority of them involved orchard to natural cover cultivable land to settlement one second point of order not a single cultivable land has been converted. Because, sir, I will whatever come to comes in provisionally forget speaker Because, sir, sir, what he let is me- talking let- is no one no, minute. you no I'm not ready Because, to sir, Yes, Baba, let me- just one sec let me tell you you no don't you give me don't the tell me answer. I am telling you Because, sir, no Arey, let- you can't always tell me you also have the art of listening here just Yes, sir. 30 seconds politics Yes, is an fine. art of the possible this is an art you are the good ulo- with making ule- art I know yes, that. ule- One ule- second. ule- Because, Prasham. sir, Ada, ye notable patterns if we see there is one enigma large tracts enigma properties 1,64,000 green first estate 52,000 there sorry those choilas because what is seen there are cases where settlement area requested matches 100% of the property size so no provision for open spaces roads or ecological buffers this is one sec Speaker, sir. speaker sir speaker sir one sec point of order I would like to raise हे जेन्ना आमी चर्चा करता हावजान हे चर्चा आमी जेन्ना करता कित्याक हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करता पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करता जाल्यार लोक मिडिया आनी हे सगळ्या लोकांक खरें दिसता की कितें तरी वेगळेंच चल्लां म्हणून हांव कित्याक सांगता तूं अजाप दी मरे चल्लां म्हणून अरे हांव point of order हांव म्हाजो राव रे हांव मातसो तुजे फक्त माय पॉयंट ऑफ व्यू आय एम पुटिंग देन यू कंटिन्यू आय एम नॉट स्टॉपिंग यू आय एम आन्सरिंग under 70 एक मिनिट हे जेन्ना सांगता तेका कायदो बी खबर आहा तेका रूल बी खबर आहा तेका गायडलायन्स बी खबर आहा तो वाचून येता तेका सगळें खबर आहा मेन म्हणजे कितें आहा जेन्ना आमी चेंज ऑफ लँड यूज करता प्रोविजनली करता हांगा एक्स टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर बी हांगा बसल्या जाय ते टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर हांगा बसल्या मेन म्हणजे कितें आहा जेन्ना चेंज ऑफ लँड यूज करता तो एक फर्स्ट स्टेप जाता तेजे नंतर जेन्ना तूं प्लॉटिंग आनी ते बाकीचें करता तेन्ना तुका ओपन स्पेस कंपल्सरी सोडचें पडटा ह्यो सगळ्यो गोष्टी प्रोसिजरली एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 म्हणून अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून चुकीची मिसगायड करूं नाका प्रश्न विचार under 39A under 17(2 speaker sir annexure if we look this emerging data also is a troubling picture why I'm saying that speaker sir 25 entries I just scanned only 25 entries your data is so much 1,20,000 square meters including areas in command area one sec I want to also draw his attention that command area Mukhyamantri is the only chief minister who's brought it that cultivable land will not be considered and also but there is command areas within आणि एक speaker sir की जर कितें चुकला हे आमी न्यायालयाचेर आमी विश्वास दवरून हा जे कितें न्याय ते पण गोंयकार विश्वास ना सरकाराचेर ज्युडिशरीन आमचा पूर्ण विश्वास Because, आसा sir, आमकां करेक्ट करतले त्याच्या कितले उलयल्यार जावचे ना ते ज्युडिशरी सुप्रीम कोर्टान तांकां ठरोवन दी कितें ते सारकें आनी तांकां आमकां न्याय दिवचो तुझा प्रश्न विचार प्रश्न पडे हा if we look you are now the 17(2 was bought under a small Goans whose land was wrongly zoned
पण डेटा चोयल्यार the land parcels are neither small nor goan, not small nor goan. मुगेले supplementary दूसरो. Why the department is allowing large scale conversion of paddy fields? Because and sir, orchard point of land? order, we are not converting land No. under section 17(2). Because sir already convert केलो हा Because list. sir, we are not converting land under section 72. It is correction. He is wrong. He is not understanding what he is saying. Because sir ये orchard land पण हा तू ये settlement zone convert केला Because नाही. sir, I am not converting any square inch of land under 17(2). Land use change केलतो. Because sir, I am not even doing change of land use under 17(2). You are not doing then this is on the Because sir, he is not understanding what he is asking. अरे I speaker will sir, educate him when I am तुझा answering. झाला अरे बाबा, correction चांगला correction तुका परत सांगता correction तुका कळना तू कितें विचारता ते सारखे उत्तर बी सारखे मरे म्हाका मरे भुरगेपणान उगडास येतालो उगडास कितें कोण पेंट माताय मो राती ब्रश अरे ते पेंटिंग तुवें हांवें दोगूय पेंटिंग केल्या ते सोड बस आता प्रॉब्लम कितें हा प्रॉब्लम अशें हा की why I am specifically saying that you are not understanding what I am saying. This is not in piecemeal. Directly change the catch. This was not small and not हांवें पयलींच सांगलेलें आसा की करेक्शन 17(2) जाता फक्त करेक्शन कन्वर्जन रेव्हेन्यू मिनिस्टर correction 17 lakh is for small goans. चेंज ऑफ लँड यूज गोंयकाराक कितले हेल्प केले तुका लिस्ट दिता आणि दुसरी गोष्ट कितें स्पीकर सर हे जे 16B आमी ते त्यांनी प्रश्न तो विचारलो तेका हांवें सांगले ते आमी ऑलरेडी कॅन्सल ह्याच हावसान आमी कॅन्सल केल्लो आसा कारण तेका देयर वाज नो हॅड टू मात ते तुवें आन्सरान दिवपाक जाय आसलो म्हाका कॅन्सल केलो दुसरी गोष्ट कॅन्सल केले म्हणून कदाचित दिवंक तुका दिता टेबल डेट कोटी केल्ली दुसरी कोणी ओपन केले कोणी क्लोज केले चेंज ऑफ लँड यूज चेंज ऑफ एन अशें करून मागीर ते मंत्री बाबा तू सारको आर्टिस्ट सारको इतलो आर्टिस्ट जाला अरे व्हेरी क्लियरली स्पीकर सर हे शब्द today Goans are scared of allocation of land. Are this is a major issue with which the Congress government had fallen. Bab Digambar Kamatsi, we need whether you are going to take this regional plan second supplementary. I don't understand. हमका नेलो regional plan. त्याचे झाले 3 supplementary जो प्रश्न झाले 3 supplementary. तुझा प्रश्न उरला आता आयो चल विचार तिसरो हे जे तू जबाब दिला ते तो अजून गुणायता अरे डॉजिंग कोणाक रे डॉजिंग कोणाका सरळ विचार क्वेश्चन सरळ येतले उत्तर तू गोल जाऊन येता will you bring a new regional plan for the state of बिकॉज सर जे कितें सरकाराचे नीती आणि पॉलिसी हा हे सरकार योग्य तरेन योग्य टायमार विचार करतलो कितें आमकां बरें हा मुख्यमंत्री हांव जाणा हांव बी हांव जाणा ते तुका ते केन्ना सरकार ते तू ऑपोजिशनान ऑपोजिशनाक हांवें उत्तर दिला आमी योग्य तरेन आमी योग्य टायमाक आमी डिसिजन आमी कितें हा ते करया तिसरो सप्लिमेंटरी मगे तिसरो सप्लिमेंटरी जे येता मंत्री नाही आता स्पीकर दिला मुगेलो आता in your answer what I have seen and I was shocked कळ्ळें तुका न्हू ते शॉक आनी मातशें दुखल म्हाका म्हणजे ते कांतार आहा मरे दुखता ते भाशेन दुखता 108 सकयल दवरल्या तेजे 1000 हिल कटिंग कंप्लेन 1000 तुगेली कंप्लेन आहा तुवें बरयली ती आहा स्पीकर सर हांवें हाडल्या अबाउट हिल कटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर द नेम ऑफ अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग एंड लँड फिलिंग केस अंडर प्रोसेस मु तुवें आन्सर दिला to be answered by HQ letter sent to police today speaker sir even tugeli ek complaint ha je tu kankon umke it is said as under process under this 17A part section ha eka hata ya section ha dahan nahi toothless law today speaker sir specifically I would place before the honorable minister 1000 cases single in this particular cases how many people have been prosecuted 1000 it is a it comes under revenue it comes under you it comes under the home department but specifically I will give you some cases this tamasha that is happening because of land filling je ek speaker sir survey number 130/7 Siroi village illegal development of orchard land into fraudulent NOCs no road or construction permission no open space left survey number 209/1 both सांगतो का शेल्डे village माचे ये सर्वे नंबर घे सेल ऑफ ऑर्चर्ड लँड आणि WRT लँड इज ऑल्सो सोल्ड
50 illegal constructions have come. Both list and did to अरे हांव उठोवंच ना बस आनी कितें म्हणटा तू मातशें हें कर. New illegal colony is termed. Speaker sir, survey number 226 1/A again in Shelde village, 13 illegal plots. Speaker sir, 155/1/A Sirvoi village, sale of paddy field. Speaker sir, survey number 230/16/A again in Sirvoi village, illegal development in orchard, paddy cultivable zone. Without your TCP notice. Speaker This is sir, I allege that your department. अरे यू आर टॉकिंग ऑफ हिल कटिंग Yes, not hill cutting and illegal plots. All Speaker sir, एक minute. I charge that your department don't is charge, handing tell club. me what you want. No, will you? अरे I am telling you. Get into the original. Because what honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे illegal plotting जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचे पडटले कित्याक हे लोक भायले भायर प्लॉटिंग करता आनी भायले भायर प्लॉट विकता आनी लोकांना एक मिनिट. अरे मातशें राव. जाणा पूण तरी बायपास करून करता न्ही. No. This illegality today 1,000 hill cutting. अरे 1,000 hill cuttings. आवलो काय तुझी जाव ना. एकूय लोकांक तुम्ही you all have not taken this to any logical conclusion. Sir, Yes. honorable leader of opposition has spoken and now he has to listen to me very carefully and very patiently. As far as plotting करता बाब विजय सरदेसायान section 49 हाडलेले तरी बी आमकां त्रास ते तुझ्याच टायमार हाडला ते NOC for आनी आय स्पीकर सर कितें जाता की हे प्लॉटिंग गांवांत जर पळयल्यार खुबशे कडेन इलिगॅलिटी चालू आसता मागीर आमी एक्शन घेता आमची बी एक मर्यादा आमी थंय FIR फायल करूं शकता दुसरी गोष्ट आमी कितें एक्शन आमी घेतल्या कोणी आमकां कंप्लेन केल्यार जर I'll just give you the survey numbers again. I will tell you what I am doing. 1,000 hill cutting झाले, not a single case shall have registered. Because Speaker sir, तुगे केस पड्या तुगेली under process. Speaker आतां sir, कोण दवरूं लायली? Speaker sir, हांव जे सांगपाचो आहा तेका तेजेच it is in concurrence with him only. You give me officially now on the floor of the house. I will give you the And survey numbers. I will make sure that the department files FIR because our role is to file the FIR, then prosecute, then it goes through its natural course. I will make sure. But it is not going to any. I will no make happy ending. I am telling you that I will file FIR. But no happy ending. Speaker sir, last time It is not a spa for a happy ending. 1,000 cases. Tell that happy ending. 1,000 cases have been registered. Not a single FIR. What you are talking? Speaker I know early in the morning. गोंयकाराचे वाडपाक जाय. Yes. गोंयकारा happiness Honorable leader of opposition. पयली गव्हर्नर Honorable leader of opposition. Happy ending definition you know in your mind. I don't know. Yes. Explain to me. Speaker sir, Yes, बसून घेता. happiness in I don't know what is this happy ending. This leader of opposition of Goa wants. वाडपा जाय. Your leader in Delhi wants happy ending and you want happy ending. We want to work. Speaker sir, happy ending. Happy ending. कसले happy ending? Specific leader. Opposition leader. सांगता ते करता 1,000 हॅपी एंडिंग बी दिता सगळे सुनी जाता डेफिनेशन सांग म्हाका कळना हॅपी एंडिंग कितें हॅपी एंडिंग आमदार आसता पळय अरे प्युरी लीडर हॅपी एंडिंगाचे हॅपी एंडिंगाचे सांग रे कितें आतां तुका हॅपी एंडिंग हॅपी म्हाका खबर ना कितें आय डिफिशियंट प्लेयर मरे व्हडलो स्पीकर सर आयक आतां तूं व्हडलो बॅट्समॅन मरे आयक आतां स्पीकर सर कितें आहा व्हेरी सिंपल एक लक्ष सरकारालो आहा हॅपीनेस इंडेक्स गोंयकारालो वाडपाक आतां गोंयभर बोवाड जाला दॅट देयर लँड्स आर बींग एलिनेटेड दॅट देर इज अ सेल of land. Yes. I don't think that's the question. I'm placing it on the. Yes. Speaker sir, hejer action ge. Speaker sir, hejer action ge. पण हॅपी एंडिंग म्हाका I will give you the what I have happy ending. खबर हॅपी Happy ending what I know what is happy ending is when a person asks for justice and when that justice is delivered, it is called happy ending. Yes. Bottom line. झाले When person asks for justice, action. Yes. When the person asks for justice, specifically action घेता and it is you have to give a happy ending, giving justice to that person. That is called happy ending. बरोवन दिया I have
describe what is happening. Speaker sir, प्रश्न किती दोन वस्तू तू आमगेले लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक तू हिंगा थिंगा हें कोनाका दे आर कमिंग फ्रॉम अ फुटबॉल बैकग्राउंड करता. आलेमांस दे थिंग टू डॉज आलेमां कोनाका प्रश्न किती तुझा स्पीकर प्रश्न किती तुझा प्रश्न मुगे स्पेसिफिक प्रश्न घ्या, घ्या. स्पेसिफिक क्वेश्चन Yes. 16 B अंडर सेनापती. let me this no I have given a definition सेनापतीन दिवपाक पडटे स्पीकर सर 16 B अंडर हांव उलयतां जेन्ना पयलीं सद्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान 16 बियाचे तुवें ताका आन्सर दिला यू हॅव केप्ट इट ब्लँक नथिंग ओके अरे येस यू हॅव नॉट 16 बी लिसन टू मी दिता म्हूण सांगला हांवें ताका. ना ना दित म्हणलो सद्या दिला तुवें Yes, sir. स्पीकर सर ऑलमोस्ट 9,000 प्लस ऑड केसेस नात नाही आता. whenever we get this let us be serious some sections are there whatever it is for the welfare of Goans गोंयकारां पासत बायलां पासत हांगाय let Goans be happy but in one particular पयलींचो जे आमगेलो TCP मिनिस्टर आहा तेणे 7,500 केस केल्यो almost 1 crore 35 lakh square meter has been converted. I am not talking death. You have cancelled everything fine. Official लोकां कडेन तुमी कोट्यांनी पयस गेले ऑफिशियल अनऑफिशियल कितें गेले ते खबर ना म्हाका ऑफिशियल गेले ते लोक मुको येताय हांव थिंगा आमदार जालो म्हूण आतां हांव 1 crore 35 lakh square meter जमीन 1 crore 35 lakh square meter जमीन has been converted by the ex town minister. प्रश्न किती आहे? Speaker, open केला क्लोज केला नो आय प्रश्न किती विधान No, Ata, crores of money is come into your government treasury. Okay, so you all have cancelled it. So that you all are going to adjust it now. No. हे जे कॅन्सल झाला But whose fault? It is whose fault? ऐक Whose fault? You have to hold someone accountable for it. Or police तुम office से गेले, you all have cancelled because it was bad in law, whatever it is. Now you all have cancelled it. So no, it was not bad. It was not cancelled because it was bad. so now, so if the house have cancelled it, you all have We scrapped the scrapped section. the section, brought in 17.2 for corrections and 39. Court asked you to do it. Yes. Court didn't ask us to do anything. And also second thing is that we will find a modality for the people who have paid the money because if anybody has paid any money, I'll get you the statistics of that. That will Official fund and the- unofficial. अनऑफिशियल मोठो ते जाता दुसरो ते मुखार एडजस्टमेंट जातले माझ्याकडे लांब नका ना रे साहेबा ते बोटा बिटा ते तुकाच खबर आहा ते खंय आहा त्यो येस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 3 तुका जाय ते उत्तर हांव दिवं शकना 3B येस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 3 श्री चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे दिलो आहे येस ओके या पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 2B विरेश बोरकर 20B 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 Speaker sir, answer as per information that is provided to the Honorable MLA. स्पीकर सर आता खूप डिस्कशन जाले आणि खूप कितें म्हणून करेक्शन लँड यूज चेंज हे खूप जाले सो स्पीकर सर हो स्पेसिफीक आसा की 39A जितून आयज कितलीशी लँड यूज चेंज आयज कितलीशी सजेशन केल्ली आसा आनी कितलीशे ऑलरेडी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा सो आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतले दोंगर कातरिता दोंगराचे निसंडान केल्लें आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर ऑर्चर्ड लँड हांगा सगळें चेंज जायत आसा गोंय कशें काबार जाता तें सगळ्यांक पळयता सो स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांव चड घुवणयना हांव स्पेसिफिकली विचारता अंडर सेक्शन 39A अजून पर्यंत कितलो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा गोंयभरान अक्रॉस गोवा हो पयलो Speaker sir, honorable MLA, तुका हांव कॅटेगरिकल अश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दिता जे गायडलायन हांव एक मिनीट घेता पयलीं तुका एक्सप्लेन करपाक 39A कोर्टान बी सांगलेलें आसा की इट्स अ एक्सलंट मेकॅनिझम वेर यू हॅव ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांचे तुजे आयज ऑब्जेक्शन हांवें पळयलें इतलें ऑब्जेक्शन हांवें वाचलें तूं म्हणटा हांव वाचना हांवें विरेश बोरकर म्हटल्यार हांवें पयलीं म्हाजे कडेन येता ते दुसरी गोश्ट फुडें येता ना तुवें जें सांगलां एक खंय गायडलायनाचें वायलेशन जावंक ना 39A आनी इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें फायनली एक गोश्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना 2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा आनी आयज हांवें आतांच तुजे पयलीं उत्तरान दिल्लें आसा जेन्ना युरीन विचारलेलें की 960 एप्लिकेशन आयिल्लीं तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना तुका जर स्पेसिफीक हांवें उत्तर कित्याक सांगलें एक करेक्शन आमी करेक्शन
आनी हे चेंज ऑफ लँड यूज हे सगळे टर्मिनॉलॉजी आधाराचेर डिपार्टमेंट उत्तर दिता पूण तुका जर स्पेसिफीक कितें सांगूंक जाय पॉयंट आउट करूंक जाय म्हाका खबर आसा तुज्या मतदारसंघान जाय ते पयर म्हाका तुवें जो विशय सांगलो शिरगांवचो विशय सांगलो जाय ते तूं विशय तूं रेज ऑब्जेक्शन करीत आसता पूण स्पेसिफीक म्हाका कितें दी जे खंय कितें गायडलायनाचें वायलेशन जालां हांव एक्शन घेता स्पीकर सर बरी गोष्ट आसा की मिनिस्टर रियलायज जालो आनी तेणें पळयलें की आमची इतली कंप्लेन्स आसा जी आमी ऑब्जेक्शन्स घातलेली आसा सजेशन दिल्ली आसा अंडर 39A पण बरी गोष्ट आसून अजून पर्यंत म्हाका रिटर्न तरी कांय मेळिल्लें ना पण स्पीकर सर स्पेसिफिकली आमी आतां पळयता की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघान शिरगांव गांवान 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट हो सर्वे नंबर आसा हितून 5000 स्क्वेअर मिटर तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें की थंय आमचे म्हाताऱ्याची घुमटी म्हणून थंय आसा देवाचें सगळें देवस्थान थंय जाता आनी तो स्पीकर सर ऑलरेडी रिकमेंडेशन फॉर चेंज ऑफ झोन गेल्लो आसा पार्टली नॅचरल कवर जो आसा आनी पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हो ऑलरेडी गेला सजेशन हो एक जालो स्पीकर सर दुसरो जो आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात 44/1 कुर्का विलेज पंचायतीन 6000 स्क्वेअर मिटर हो टोटल ऑर्चर्ड लँड आसा तिसरो स्पीकर सर 59/1A हो मंडूर विलेजीन आसा 74,115 स्क्वेअर मिटर इतलो एरिया पार्टली नॅचरल कवर पार्टली मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन पार्टली ऑर्चर्ड लँड स्पीकर सर तसोच आतां चवथो एरिया सर्वे नंबर 127/5 हो भाटीम विलेजीन आसा 8,384 हो स्पेसिफिकली जो आदलो जो MLA आहलो तुमचो BJPचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा तेजी प्रॉपर्टी तो MLA इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाऊस हांव मुद्दम मेन्शन करता कित्याक स्पीकर सर हांगा परत हो प्रॉपर्टी घातल्या पार्टली नॅचरल कवर सेटलमेंट पार्टली नॅचरल कवर आनी झोन विथ NDZ हेरिटेज ट्रायल म्हटल्यार हो सगळो जो आसा आनी बफर झोन थंय लेक आसा भाटीम लेक जो आसा तो थंय आसा स्पीकर सर हो एक जालो हो बी ऑलरेडी गेल्लो आसा आनी बांबोलीम विलेज हांगा स्पीकर सर 94/1 हो जो आसा 20,754 स्क्वेअर मिटर एरिया जो आसा पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप हो स्पीकर सर आतां हे जितले वयले हांवें सांगले 4 सांगले ते स्पीकर सर आतां सद्याक सजेशन ऑब्जेक्शनाचेर आसा अजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ले ना म्हटल्यार 93,499 हो अजून नोटिफाय जावना मागीर हो स्पीकर सर बांबोलीमचो 94/1 बांबोलीम विलेज 20,754 हो स्पीकर सर देल्लीकराचो हो ऑलरेडी नोटिफाय जालो स्पीकर सर म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा की हांवें जे ऑब्जेक्शन आनी सजेशन दिलां अशें कितलेशे जाणांनी गोंयभरान ऑब्जेक्शन घालता सजेशन घालता हो स्पीकर सर पर्टिक्युलरली हो सर्वे नंबर 94/1 हो सर्वे नंबरात जे आसा ते रिवोक करतले काय ना कारण कितें आसा स्पीकर सर तो आख्खो कवर आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा नॅचरल कवर आसा आतां ऑलरेडी थंय हिल कटिंग करपाक चालू केला दोंगर कट करपाक चालू वयरसून रस्ता लोक म्हाका फोन मारून विचारता थंय कट जाता मरे म्हणून सो प्रश्न सिंपल आसा हो 94/1 जो आसा बांबोलीम विलेजीन तो रिवोक करतले काय ना कित्याक म्हाका कांयच रिप्लाय येवंक ना स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सर्वे नंबर सांगल्या एक बी फायनली नोटिफाय जावंक ना आतांच मुख्यमंत्री कडेन सांगतलो की आमी गायडलायन जे स्ट्रिक्ट धरल्या आनी मुख्यमंत्री नवे कायदे जे हाडल्या त्या कायद्यांचें खंयच उल्लंघन जावपाक दिवपाचें ना आनी तुमी जे सांगले आता की हे सर्वे नंबराचे सगळे ते फायनल नोटिफाय जावंक ना जे खंय तुका तुजे सगळे म्हाजे मेजार आहा तुजे सगळे ऑब्जेक्शन आहा जे खंय हांव ऑब्जेक्शना जे तुवें जे सांगलां जे क्रिटिकल आहा ह्यो एरिया आनी फुडें प्रोसेस करपाचो विशयच येना प्रोविजनलान जायते गोश्टी आमी जायते लोक येतात घालतात केन्ना केन्ना आमकां परत एकदां व्हेरीफाय करचें पडटा म्हाका इतलेंच तुका सांगपाक जाय की तुजी एरिया जी आहा तुवें जे सगळें दिल्या आयज सकाळीं हांवें एक कॉपी म्हाका हाडून दिया म्हणून सांगलें म्हाका स्वता वाचपाक आनी तुका जर दिसता खंयची स्पेसिफीक एरिया विजीट करपाक जाय काय आमकां तुवें आतां देवाचें सगळें घेतलें म्हणून मातशें एंटेना मातसो हांव देव बूक करता देव म्हटल्यार म्हाका मातसो हांव उलयता न्ही अरे हांव उलयता मिरामार अरे बाण घेवन अरे पळयता बाण घेवन आसा परशुराम तो पळयता सगळ्यांक आता तो कितें उलयता म्हाका खबर ना म्हाका स्पेसिफीक हांवें सांगला की अरे हांव उलयता तें आयक न्ही तूं आत्तां सांगलें की एकूय जावना म्हणून एक जाला 94/1 जाला 20,754 स्क्वेअर मिटर अरे
हांवें सांगलें तुका तुज्या वांगडा येवन चॅक करता. 12:31 सोंपपा जाय तें 12:30 1 मिनट होऊन मौन कोत्तू 12:30 टाइम आहा एंडिंग जर एक जाला 94/1 हेजेर एश्युरन्सूच दिवंक ना रिवोक करतले काय ना तो. Yes. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people and elected panchayat members of Sattari Taluka due to short staff in the office of BDO Sattari, which is causing inordinate delay in completion of developmental work files, other proposed works related to the panchayat, and steps the department intends to take to address the delay in the developmental works and other administrative functions. There's a serious issue of short staff in the BDO office. There's 12 panchayats, but is handled only by one JE and one AE who has an additional charge of Sattari. So 12 panchayats handled by just one JE. And the BDO officer besides this is entrusted with other so many matters, court related, all this. आमचे GI चे जो फायली आसा, आमचे 15 फायनान्साचे जो फायली आसा, they are pending for months together for preparing estimates. मागता की honorable minister कडेन आमकां बेगीतले बेगीन थोडे extra LDC, extra UDC, एक extra JE आणि एक full fledged full time AE दिवचो म्हणून हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आणि माननीय मंत्र्या कडेन की आमकां बेगीतले बेगीन हो स्टाफ एंड इश्यू you could sort out the issue of the BDO office, please. Noted. Yes. जे ते म्हणटा ते सारखे आहा, एक एक कडेन डबल चार्ज ट्रिबल चार्ज आसा जेईची आणि काम सारकें जायना, स्टाफ शॉर्टेजी आसा. हांव मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून आमकां ते दी म्हणटा. पयरूच आमी फायल प्रपोज केला, इवन आमकां 2 एडिशनल ई जाय म्हूण. हे भाशेन आमी हो घेतलेलो आसा मुद्दो, आमी तो सॉल्व करतले. Sri Govind Gavde. Speaker, sir, I rise to draw the attention of this House for the urgent public importance about the Maya Kelvai Panchayatan Devasthan of Mai, Bicholi, has been at the center of the Plorunj Mahajanship dispute. This sacred temple, deeply significant to the people of the Mai and devotees across Goa, has frequently witnessed ritual restrictions, festival suspensions, and even temporary closure. Speaker, sir, म्हाका इतलेंच सरकारा कडल्यान जाणा जावपाक जाय की ही सगळी परत एकदा देवस्थानाची जी जात्रा आसात किंवा देवस्थानाचे वेगळे वेगळे पुजा रिच्युअल्स जे करीत आयिल्ले आसात, पूण थोडोसो इंटर्नल कॉन्फ्लिक्ट लागून हे सगळे काही गोष्टी भाविकां भितर एक भिरांत निर्माण तयार जाल्ली आसा. सरकारान हाजेर थोडोसो पावल कितें घेतिल्लें आसा का? I'll seek a report from the Mamladar. Yes. Sri Shankar Vamonkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the plight of the daily commuters travelling by Kadamba shuttle bus service from Vasco to Panjim or Margao. There are no fixed timing for these shuttle buses as this route are sometimes there are no buses. As a result, people reaches late at their workplace. Further, the condition of these buses are very bad. They are old and are leaking during the monsoon. Also, there is no proper bus shed for the shuttle service and hence people face a lot of hardship standing in queue, especially during the monsoon. Step the government intend to take in this regard. Speaker, sir, Honorable Minister सांगपाक सोदता आमची जी शटल सर्वीस आसा थंयसर एटलिस्ट एक शेड घालपाक कित्याक लोकांक खुबशे ते त्रास जावपाक लागलेले आसा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष घालून ती आमकां एक शेड घालून दिवची म्हणून. सर एक्चुअली ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आसले पण ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सिटार ना म्हणून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मागता की मातशें तेणें लक्ष दिवचें. आज attention of the House is drawn as regards to the people of Kuchare from the plight of Mr. Pawan Madiwal, a young constituent who was diagnosed with kidney failure in June 2021 at the tender age of 26. Following initial treatment in a private hospital, he sought care at Goa Medical College, Bambuli, where his mother was identified as a potential kidney donor. However, due to high blood pressure in the donor, the GMC committee ruled out a transplant at the facility. He then approached Healthway Hospitals Private Limited, Goa, where a successful kidney transplant was conducted on 19 September 2024.
with his mother as a live donor. The procedure was performed with all necessary approvals from GMC and Transplant Soto Committee. The total cost of the transplant was associated medical expenses amounted to rupees 19,18,770. Out of this, only 1,61,000 was covered under a DDSY scheme. The remaining amount was arranged by his father by taking loans and borrowing money from others, placing a huge financial burden on the family. Upon constant follow-up with the Director of Health Services for support under the Mediclaim scheme, which is still existing, Mr. Pawan was repeatedly asked to furnish the final bill and a detailed breakup of the expenses. When a detailed breakup of the bill was requested to enable reimbursement of the balance amount, the hospital declined to provide it, stating the transplant was done under a consolidated package and hence no further bill details would be issued. Due to this, the remaining amount could not be claimed or reimbursed. Why should the public have to suffer and bear financial hardship when they are availing services under government-approved scheme? I urge the Honorable Health Minister, who is not in the House, and the Honorable Chief Minister in the matter to ensure that the mechanism established for transparency and accountability in billing by empaneled hospitals, the government may take urgent steps to ensure no citizen is denied. The House may be informed of the steps the Honorable CM intends to take. Simple case, simple. आवासा 1 minute सांगता. तेजे kidney transplant हॉस्पिटलान 21 वर्सां भुरगो GMC जावना आणि GMC करना म्हणले. तेणे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान गेले. थंय ते ट्रान्सप्लांट जाले. मेडिक्लेम सोटो म्हणटा तो ट्रान्सप्लांट GMC डीन हँड करता की कोणाचे ऑर्गन दिता ताका अप्रुवल दिले. पूण आजपासून स्पीकर सर ते पैसे तेणे मोडलेले ताका मेवना आणि मेडिक्लेम स्कीम जी आसा तो तितू बसता. आता फक्त तो वाडो हांगा वयता थंय वयता. ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून ही मेडिक्लेम क्लेम मातशें दिवचे अशें रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. स्पीकर सर केस माझ्या कडेन दिवपाक लाय. हांव इंटरव्हीन करून ताका दिवपाक लायता. Stay attend Costa. हाडपा लायता पेपर. Speaker sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Kepe Municipal Garden, which has been neglected for several years, with no renovation and beautification undertaken. I urge the government to clarify what steps does the government intend to take in this regard. Speaker sir, let me 1 minute. Honorable Chief Minister, Home Minister na, this municipal garden in Kepe, in fact, last when Joaquim Baballo, urban minister, then kelne, anik that's fatlan ata he kamu jalla. To bring to your notice, Honorable Chief Minister, I had got that work sanctioned from CSR, ONGC land, almost for 45 lakhs. Your Kepe municipality has not given me the NOC. So Yes. Kepe municipality, I will make a letter to your department. Give me the NOC. Give me assurance, because Yes. स्पीकर सर त्याने धाडून म्हाका दिवपाक लायता. Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I draw attention of the House to the problems faced by children and parents due to Balrat bus not dropping the children in certain internal roads within the villages in the same constituency but several kilometers away on the main road due to restrictions in mileage despite route in the circumference of the village in the constituency and not traversing beyond, thus making inconvenient and unsafe for the children and the parents. Steps the government intends to take in this issue. What happens, Honorable Chief Minister? Honorable Chief Minister. Yes. In Balrat ki Zata, you have a 5 kilometer distance. They pick up the child from one place. When 5 kilometers not over, that's why is over. So they can't drop them. I don't want them to cross the territory. Where you pick them up, just drop them. That's all. Yes. स्पीकर सर तांची रेस्ट्रिक्शन ज्या जितक्या किलोमिटराचेर ना जाल्यार दुसऱ्या इस्कॉलाची भुरगीं परत ते व्हरतात. ते ना हांवें म्हणलां हूंय पिकअप करता ते थिंगा ड्रॉप करपाचें. बरें आसा. ते केलें. Sri Venji Vegas. Because I rise to bring to the attention of a critical issue affecting all the rural communities. Panchayats are imposing house tax without proper consultation with Gram Sabhas and violating section 153 of the Goa Panchayat Raj Act 1994. Because जायत्यो पंचायत्यो काल एक कंप्लेन आसले 200 रुपये हाऊस टॅक्स ऑन 2,500 केले. ट्रान्सफर फी आसा 25,000 25,000 स्पेशली सांताक्रूज पंचायत काल हांव गेल्लो थिंगा. Transfer of flat asset no. If I want to transfer 25,000 rupees. What panchayati? Yeah, panchayat is charging. So there is no clarity. So that is the highest. Receipt dita mara. Receipt dila mara. Yeah, but there is no clarity. Receipt there is no clarity. We request to have some clarity because section 153 talks about 10% increase every 3 years. But 20 वर्ष समज तुम्ही काही केलं ना जाल्यार त्यो पंचायत आपल्या जाय तशें करताय. आनी
क्लॅरिटी ना कितकोन Yes, करपाचें yes. मुग्यान तुगे घरा प्लिंथ सेम आहा See. बट तू 200 पडले ते 2000 केले Yes, okay. म्हाका 500 केले Yes. दॅट Silva. क्लॅरिटी इज रिक्वायर्ड क्रूज येस क्रूज सिल्वा बसून घ्या झिरोवर जाईल Fear, रिझल्ट येस fear and anxiety in the mind of aspiring eligible candidates from OBC and ST category, as they are denied opportunity for getting admission into MBBS due to deliberate attempt of showing less number of seats under OBC and ST categories. In the state of Goa, the reservation percentage is 27% for OBC and 12% for ST. But the Directorate of Technical Education that handles the counseling rounds of MBBS admission has erred in applying the percentage and in showing less number of seats than entitled, thus denying the opportunity for professional education. At present, the total number of seats approved is 200, out of which 30 seats are for all India quota. Out of 170 seats, there should have been 46 seats for OBC, 27%, but prospectus for the year 2025 shows only 41. Similarly, for ST categories should have been provided with 20 seats based on 12% reservation for ST, but actual seats shown only 18. Speaker sir, the loss of 17 seats is a gross injustice on ST and OBC community. Surprisingly, the seat matrix for BDS dental shows seats for OBC and ST as per the correct percentage. By denying the rightful share, Directorate of Technical Education, which has been handling counseling session for several years, now has shown total insensitivity and contempt towards implementation of reservation. Speaker sir, the admission rounds are already started, but that should not prevent the authority from restoring the reservation category quota as per rules. Further, those responsible for this act of omission and commission should be taken to task and strict action should be taken. Because म्हाका एक एश्युरन्स जाय जे एज पर द OBC आणि ST कोटा MBBS तो जावपाक जाय कित्याक 7 सीट्स तांकां लेस मेळटाय एज पर आतां 200 सीट्स. स्पीकर सर हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता लास्ट टायम तेंच्यांनी जितके सीट्स असले पळय न्ही ही केसूय हायकोर्टात आशिल्ली हायकोर्टाक तेंच्यांनी दिल्या तेज्या प्रमाणे हांवें आज सकाळी चॅक केला की DTन सांगलां की आमी जशें हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिला ताज्याच प्रमाणे सीट फॉलो केल्या जाता कितें म्हणजे यू आर काउंटिंग एट फ्रॉम द 200 सीट्स इट इज नॉट 200 नो 200 170 एक मिनिट इट इज नॉट 170 ऑल्सो हांवें तें चॅक केलें ताचें कितें जालां की पयले 30 सीट्स जे आहा पळय न्ही इट इज एन ऑल इंडिया मेरिटाचेर वता 70 आनी 70 सीटाच्या उपरांत ताचे जवळपास 170च्या उपरांत 15 काय 17 सीट EWSक वता ताज्या उपरांत काउंट जाता. स्पीकर सर EWS 25% OBC मेळपाक जाय 12% ST स्पीकर सर हितूर खंयसरूच गव्हर्नमेंट इंटरव्यून करिना फाटले फावटी हायकोर्टात केस आसली हायकोर्टात तांच्यांनी सबमीट केला आनी अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे जाला सीट्स. येस श्री अलेक्स लॉरेन्स श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर हांव हे बजेटाक चिप्साचें पाकीट म्हणटकर मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिले की चवथीची माटोळी म्हणून. आतां चवथीचे माटोळीचो हो म्हजो 0 आवर मेन्शन. स्पीकर सर attention of the house is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goa. Speaker sir, माटोळी जर बरी जातली ही बजेटाची न्ही चवथीची माटोळी जर बरी जातली जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमचे वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें पूण जाता कितें तांकां विकतना तांकां जागो ना. म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदावट चार्जींग फीज हें तांकां दिवचें. नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा ती गोंयकारांची माटोळी बरी जावची. म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक. स्पीकर सर हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो म्हणून. ना टॅक्स म्हळ्यार कितें बसपाक ते लायले सोपो तांकां बसपाक विदावट सोपो आनी कितें आहा जाण तूं सर
ना ना रोजा गोंयकार आसचे ते गोंयकार आसचे नाल्यार रोजा घेवन ना 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 एक मिनिट ना ना एक मिनिट स्पीकर सर ना ना एक मिनिट ऐका रोजा गोंयान लोक रोयतात एक मिनिट कितें जाता तें पळय गोंयकार जो विकता तो दुकानान विकता ओ एक जाग्यार विकता भायले येतात रस्त्यार बसतात आनी तांकां ते सोपो फारीक करतात ते तांचेच माल विकतात सो हें जर तूं आमी स्वयंपूर्ण जातले आमची रोजांक घेवन जाल्यार ही स्वयंपूर्ण करपा खातीर तांकां कितें तरी इन्सेंटीव दिवचो पडलो की गोंयचो रोजा जो करता ताका विकपाक आमी सोपो लावचे ना म्हणून कितें तरी इन्सेंटीव नाका नाजाल्यार भायले आमी आमी कम्पीट करतात आमी कामां रोजा न्ही माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना ना पूण तें तुवें सारकें डायरेक्शन पळय मडगांव सोप्याचो मनीस बाउन्सर आहा तो ओगीच तुवें हांगा दिले म्हणून आयकुपाचो ना घालून ब्लॅक घालून तो तुजो तो हाजो मनीस मनीस तो गुंड दवरल्या This house is drawn to a pressing issue of Vasco's. ही असली टोपी ती दुसरी टोपी तुझी. Attention of the house is drawn to a pressing issue. गोंयकारांचो अन्याय केला तो आज हँडलूम यू कॅन टॅप कॅप टोपी घाल तूं येस स्पीकर सर ट्रेडिशनल वेश धारण करून येवपा खातीर कोणी हांगा हाडून हांगा बांदियाना घालून येयले तशें कितें आसा हांव तकलेक घालूं मेळना ना जाल्यार कॅप घालून येतले बरी